आमचे प्रेसिडेंट रोहन आणि ताची टीम आज आयिल्ली आणि आय हॅव ऑल्सो जॉईन दॅम देर आफ्टर आणि हांगा शॉकिंग दिसता जी गजाल आमी पळयल्या. पयली गजाल म्हणल्यार कितली फॉर्मां छापल्यात, कशी छापल्या ती कोणाकूच कांय खबर ना. 50 रुपया कॅश घेता, डिजिटल पेमेंट ना. आमचो प्रायम मिनिस्टर म्हणटा वी मस्ट गो डिजिटल, आमी कंट्री डिजिटलायज केल्या म्हणून उलयता. ते हांगा तांणी डस्टबिनान घाला. देर इज नो डिजिटल पेमेंट. जीपे घेना, लोकां कडेन कोणा कडेन पयशे ना तांकां जाल्यार खंय वचून अरेंज करून येवन फॉर्म घेवचे पडटा. सरप्रायझिंगली वेन वी आस्क दिस क्वेश्चन की जीपे कित्याक ना, तांकां रिसीट कित्याक दिनाका म्हणून जेन्ना तुम्ही पेमेंट करता पळय एक रिसीट कित्याक दिना त्या पेमेंटाची. जेन्ना फॉर्माचोय नंबर कॅल्क्युलेटेड ना तेन्ना आमी जेन्ना विचारपाक गेले तेन्ना आमकां कळ्ळें की गव्हर्मेंटान जेन्ना सांगलां की GSRTC मार्फत जेन्ना एम्प्लॉयमेंट MTSची जॉबां दिवची म्हणून तेन्ना हांगा फूल टायम MD ना. There is a charge to another MD who comes here for some time and goes. That means फकाणां जाल्ल्या गोंयच्या लोकां कडेन. आज म्हजे कडेन जे फॉर्म आसा ते 14,000 नंबर सिरियल नंबर आसता का 14,000 पावला. हे बरा पयलीं 15,000 पावले आसतले. म्हणजे हाजो अर्थ 15,000 भुरग्यांनी फॉर्मां घेतले आसतली. हो एक प्रश्न जेन्ना आमी विचारपाक गेले तेन्ना आमकां म्हायती मेळ्ळी की 1 to 6,000 नंबर सिरियल नंबर जी फॉर्मां आसा ती फॉर्मां आवटूच करूं ना. दॅट मिन्स 1 ते 6,000 जी फॉर्मां आसा ती GSRTC मार्फत MLAंक धाडून दिल्या, मिनिस्टरांक धाडून दिल्या आणि हांगा जे बाबडे वताक रावून जे हांगा 50 रुपया आपलो खर्च करून बसीचो खर्च करून घेवन आसतना वोटाच्या काळार ही फॉर्मां घेवन वता तांचे कडेन हो खेळ चल्ला. सो ही म्हाका दिसता भुरग्यां कडेन जे अनएम्प्लॉयड आसा ती फटिंगपणाक आसा. आमकां हांगा अशे खुबशे भुरगे मेळ्ळे. आमकां एक भुरगो मेळ्ळा 30 वर्सांचो आसा. तो म्हणटा फाटली 8 वर्सां जाली गव्हर्मेंट जॉब अप्लाय करता. LDC अप्लाय करून जाले, पिवनाचे जॉब अप्लाय करून जाले. आता शेवटचो पर्याय म्हणून आपण हे फॉर्म घेवन गेला म्हणटा तो सेक्युरिटी गार्ड. ग्रॅज्युएट भुरगो आज सेक्युरिटी गार्ड. नोकरी खंयची कमी न्ही, आमी म्हणना की खंयची नोकरी करची न्ही म्हणून, पण परिस्थिती ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जेन्ना आमचो बाबूश मोन्सरात म्हणटा की दॅट नंबर वीच इज बीन गिवन बाय नॅशनल एजन्सीज म्हणल्यार नॅशनल एजन्सी फोटिंग नंबर दिता. तुम्ही सेंट्रल गव्हर्मेंट जो डेटा दिता तो फोटिंग अबाउट गोवाज एम्प्लॉयमेंट. इनफॅक्ट इट इज मच हायर दॅन वॉट इट लुक्स लायक. आज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजान कोण एनरोल करपाक वचना कारण लोकांचो विश्वास गेला सरकारी नोकरी वयलो आनी MTSा वयलो. आनी ही फॉर्माची हांगा जो भुरगे घेता ही फटिंगपणां हांव मागणी करता भुरग्यां कडेन येवन टायम वेस्ट करचो न्ही. कारण 1 ते 6,000 जी सिरियल नंबर फॉर्मां आसा ती ऑलरेडी MLA भितर वांटल्या. ही 900 जॉबां MLA भितर वांटल्या, मिनिस्टरा भितर वांटल्या. हाज्या विशयी म्हाका डावट ना कारण प्रश्न केलो एक हांव तो तुमकां व्हिडियोय शेअर करता. 1 ते 6,000 सिरियल नंबराची फॉर्मां गेल्या खंय. सुरवात करता आसतना 1 नंबरांतल्यान करपाक जाय. गव्हर्मेंट जेन्ना फॉर्म इश्यू करता नंबर 1 should be the first form to be issued. Why is 1 to 6,000 forms missing? These forms are being sold. Why no digital payment? Why are you playing with the future of Goa and its unemployed youth? कित्याक तांच्या नशिबाचे खेळटा, कित्याक तांचे इमोशन्सा कडेन खेळटा. दूख दिसता ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट येवन हांगा आज ही फॉर्मां घेवन वता आनी लोक सरकार म्हणटा की एम्प्लॉयमेंट आमी जनरेट केला, 10,000 जॉबां दिल्या. खंय येयल्या 10,000 जॉबां आनी खंय ही फॉर्मां. तेन्ना फटिंगपणां बंद करा. तुमी देन वील आन्सर. आज जेन्ना आयज सकाळी जेन्ना पयर आमी प्रेस घेतलो वेरेन आमी ह्या पोस्टांचे बद्दल उलयल्ले आनी तशेंच कितें चल्लां हांगा बऱ्याच लोकांक हांगा कशे त्रास जाता ते पळोवपाक आमी आयज हांगा आयले आनी आमी पयलीं फॉर्मां घेतली. जेन्ना आमी 2 फॉर्मां घेतली तेन्ना आमी आपलो मोबायल भायर काडलो जीपे करपाक. कित्याक आयज गव्हर्मेंट म्हणटा लेट अस बी कॅशलेस. तुका आयज आमी डिजिटल या म्हणटा. आमी मोबायल जेन्ना भायर काडलो पयल्यार ते म्हणल्यार हांगा गुगल पे ना, फोन पे ना, कांयच ना, फक्त कॅश म्हणटकीर म्हणलें हें कितें हेजेर हें कळोन येता की कॅश हांकां कॅशूच कित्याक घेवपाक जाय आनी फक्त डिजिटल पेमेंट कित्याक घेवपाक नाका हांकां. हो एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क.